प्रश्नकालाक सोडया फुडें धुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न श्री नरेश सावळ. स्पीकर सर, तारांकित प्रश्न क्रमांक 11 फुडें धुकल्लेलो. स्पीकर सर, उत्तर छापील प्रमाणे. स्पीकर सर, हांवें प्रश्न विचारलो की 2011 ते 12 आणि 12 ते 13 हाच्या मदीं जो गव्हर्नमेंट एडी दिता, एक्सपेंडिचर इन्कर्ड ऑन एडवर्टिजमेंट, ह्या दोनूय भितर म्हणजे दोनूय वर्साचो कितलो एक्सपेंडिचर जालो विचारिल्लो. तातूंत उत्तर आयलां 2011-2012 15,89,23,005 रुपया आणि 2012 6,95,94,928. हे जर गेल्या वर्साचे आणि ह्या वर्साचे जर पळयत म्हणजे 12चे आणि 13चे पळयत जाल्यार जवळ जवळ अर्ध्याच्या वयर डिफरन्स आसा. हो डिफरन्स असो डिफरन्स कित्याक वयतलो? म्हणजे तुमचे कडेन कितें अशें हें आसा म्हणजे तुमकां जाय तितली दिवप, कितें सरकाराची कितें पॉलिसी बी आसा कितें की किंवा करतले ठरयतले पॉलिसी ह्याच्या संदर्भात? तर सर, आमदार सांगता ते बरोबर आसा. ह्यो खरो म्हणजे प्रश्नान म्हजेय दोळे उगडले. बऱ्योच गजाली सरकार बरें करता आसतना सुद्धा जाय तितली पब्लिसिटी सरकाराक कित्याक मेळना ती म्हाका कळ्ळी. कारण फाटल्या वर्सान 15,89,90,000 म्हणजे 16 कोटी रुपया खर्च केला एडवर्टायझीचे आणि अंदूच्या वर्सान आमी फक्त 7 कोटी केल्या. म्हणजे 43% खर्च जालो. म्हणजे राज्याचे 9 कोटी रुपया म्हणून वाचले. हय, पोरूपेक्षा 60% 9 कोटी रुपया कमी, 43% खर्च जाला अंदू एडवर्टायजमेंटचे. आणि आमी जेन्ना पोरूचे हे पळयता तेन्ना हांगा जे खंयचे पेपर आहा ते म्हाका कळना. विजय कर्नाटका, एका पेपराक जाल्यार 1 कोटी, एकाच पेपराक 1,86,00,000 अशे खर्च दिल्ले आसा. आतां हे कमी करपाक दोन भितर तांच्यांनी म्हाका पॉलिसीचो प्रश्न विचारलो. 2 कारणां आहा. एक म्हणजे सरकारान कमी जावपा खातीर ई टेंडरींग प्रोसेस चालू केलो. ई टेंडरींग प्रोसेसान सगळे टेंडराचे डिटेल घालपाची गरज ना, बेजीक कंटेंट घालो की जालो. त्यामुळे खर्च कमी जाला. मी एडवर्टायजी टेंडर एडवर्टायजी सायजीक लिमिटेशन दिले. डायरेक्ट एडवर्टायजमेंट आम्ही रिलीज केल्यो अनेक जाग्यार. त्यामुळे 15% डायरेक्ट कमिशन जे एजन्सीक वता ते सरकाराक खर्च कमी जालो. आणि वेस्टेज जी आशिल्ली ती वेस्टेज कमी केली. त्यामुळे तुम्ही जर तो एनेक्शर पळयशात जाल्यार तुमकां अशें लक्षात येतलें की जे पेपर आमकां लागत ना, अजीत, पंजाबी केसरी, राजस्थान पत्रिका 36 लाख, पंजाबी केसरी 4,44,000, अजीत म्हाका नांवूय खबर ना 2,88,000, दैनिक भास्कर 41,60,000, प्रजावाणी 7,34,000, आनंद बाजार पत्रिका 20,72,000, दैनिक जागरण कोणे जागरण केले खबर ना 46,16,000, लोकसत्ता 1992, संयुक्त कर्नाटका 1,15,000, देशदूत म्हणून कोण 25,000. मागीर व्हडल्या कडेन देवता आता इकॉनॉमिक टायम्स आहा, न्यू नॅशनल रेप्युटेड पेपर. पण देर आर केसीस ऑफ 1,29 lakhs, 1,61 एक केसीन 1,61,00,000 हॅज कम डाऊन टू 9,46,000 त्याच पेपरात. त्यामुळे सरकारान आता एक निर्णय घेतला की वी विल वर्क आउट अ क्लियर पॉलिसी ऑन हाऊ टू एडवर्टायज. एडवर्टायजचे 2 भाग आसा. एक सरकारची माहिती लोकांपर्यंत पावप हो एक भाग आसातलो, आणि दुसरो सरकाराक लागता ते वेगवेगळे टेंडर किंवा एम्प्लॉयमेंट हाज्या खातीर एडवर्टायजी करप. ह्यो दोनूय हाजेर एडवर्टायजी पोचच्योच पडटल्यो एज पर द लॉ. पण थोड्यो सरकार
वेगवेगळ्या दिसांक म्हणून स्पेशल एडवर्टायजी येता त्या एडवर्टायजी संदर्भात पॉलिसी करपाची आयल्या की जातून भितर स्थानीक जो पेपर आसा ताका चड वेटेज मेळटली ताजे कडेन चड हे जातले कारण तो लोकां पर्यंत पावता ताका गोंयचो इंट्रस्ट भितर हे आसता. स्पीकर सर म्हणजे फाटल्या म्हणजे 2012 पळयत जाल्यार लोकल आणि बाकीचे भायले नॅशनल पेपराचेरय बरेच छप पूण ह्या वर्साक लोकल आसा पूण भायल्यो कमी आसा पूण लोकल आणि भायल्या हातून म्हणजे कितें मेळटा अशें म्हणजे लोकल आयल्यार लोकल हेजे लोकां पर्यंत पावता पूण भायल्या हातून तितूंत कितें फरक पडटा. भायल्या हाजेरूय दिवच्यो पडटा काही घेवपाक जर टेंडर ग्लोबल आसत किंवा ऑल इंडिया आसत व्हडली टेंडरां आसत जाल्यार ती भायर दिवचीच पडटा. ई टेंडरींग केल्या मागीर ताजेर कमी आला. काही ह्यो एडवर्टायजी आसता टुरिजम आसत जाल्यार भायर दिवचेच पडटले कारण गोंयांतल्या गोंयांत टुरिस्टाक दिवन कांयच फायदो ना. त्यामुळे टुरिस्टाच्यो एडवर्टायजी ह्यो भायर वच्च्यो पडटल्यो. पण एक गजाल आसा की एक्झिबिशन एडवर्टायज जी म्हणटात म्हणजे पब्लिसिटी करपाक आता समजा खंयच्या सरकारी स्किमीची ती लोकलाचेर आसूंक जाय ती भायर दिवन काय अर्थ ना. हातून भितर थोडे गोल्डन जुबलीच्या हाज्या सकयल म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाचेर एडवर्टायजी रिलीज जाल्ल्यो. एडवर्टिजमेंट बजेट रियल कितें अशें अमूक अशें म्हणून प्रोविजन आसता. बिकॉज सर एडवर्टायजची पॉलिसी करता आसतना अंदू आमी असेंब्लीच्या हातून बजेटान डिक्लेअर केला. एक गोष्ट म्हाका लक्षांत आयली की अनेक संस्था हांगा सुद्दां लोकल ते कितें करतात हातून त्यो सोविनर एडवर्टायजमेंट येवन ना भोवतेक करून ते आर्ट एंड कल्चरा कडच्यान पयशे घेतात इन्फॉर्मेशना कडच्यान एडवर्टायज घेतात आणि टुरिजमा कडच्यान आनीक कसलो तरी सपोर्ट घेतात. म्हाका दिसता हे खंय तरी थांबूंक जाय. सरकाराच्याच नांवाचेर जर तुमी कार्यक्रम करतले जाल्यार मागीर कार्यक्रम कित्याक करूंक जाय. पयर एक केस जाली जातून भितर इवन ऑनरेबल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक सुद्दां थंय सीट मेळना खूब जावं ताका खबर आहा कारण तांच्यांनी 800 काय 900 काय 1000 कितें आसता पळय ताका देड डोबरा तिकेटी विकल्यो. स्पीकर सर सरकाराच्या जिवाचेर जर करपाक जाय जाल्यार सरकार जे कार्यक्रम आता इफीचे समजा कार्यक्रम पणजे आणि म्हापशा बी हांगासर करता आनी बिचोले करिना मागीर बिचोले त्या माध्यमांतल्यान बिचोले तुमी करपाक जाय नाजाल्यार आमकां भाग पडटा की सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमकां ते कार्यक्रम करपाक. नाही ज्या जाग्यार संस्थेक आवश्यक आसा थंय पयशे मेळटले. वॉट आय एम सेईंग इज व्हेरी सिंपल. हांव संस्थेक पयशे दिवं नाका म्हणना पण तीच संस्था एके वटेनच्यान डायरेक्ट ग्रांट घेता दुसरे वटेनच्यान सोविनर काडटा आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे एडवर्टायजी घेता. म्हणजे एके वटेनच्यान 5 लाख आर्ट एंड कल्चराची ग्रांट दुसरे वटेनच्यान 3-4 लाखाच्यो किंवा 5 लाखाच्यो एडवर्टायजी सरकारच्यो अशेंच जावंक जायना. त्यामुळे अंदू आमी अशें ठरयलां सर्क्युलर येवपाच्या जून जुलय पासून येतले की जे कितें एडवर्टायज रिलीज करपाच्यो आहा त्यो सगळ्यो एका जाग्या वयल्यान एडवर्टायज जातली सो दॅट वी नो दॅट अ पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन is taking assistance or not from the government and accordingly ताका एडवर्टायज इन्फॉर्मेशन कडच्यान हे जातली. तातूंतच्यान म्हाका दिसता बरेचशे एक्सपेंडिचर रिड्यूस जावंक जाय. हे 7 कोटी जाला पळय तातलो टुरिजमचो भाग हांव वेगळो काडटा कारण टुरिजमचो कॅम्पेन तांचो वेगळो आसा. तो टुरिजमचो सोडलो जाल्यार बाकीच्यो एक्झिबिशन एडवर्टायजमेंट ताका बजेट करूंक जाय आनी ताका पॉलिसी करूंक जाय. ती पॉलिसी जातली. फुडलो आयचे पहिला प्रश्न श्री फ्रांसिस पाशेको. Sir, I may permit to ask question number 1A. 1A. उत्तर छापील प्रमाणे. Sir, I question this because whether it is the fact that the complaint was made by MLA of Nuvema constituency to Chief Minister and the Chief Secretary against one of the Superintendent of Police Goa Police Service for registering his boat with conversation at the Register Central of the Lisbon on 28th November 2008. Speaker, Mark answer मेळ्ळा department and receive केलमून. And Speaker, sir, question B, whether any permission was sought by the said officer from his department or from the government to undertake the above mentioned registration. Speaker, sir, hinga maka answer meta we have no record. Speaker, sir, मुझे इतले विचारपाक हिंगा
4 वर्सांचे ह्या सरकाराक रेकॉर्ड ना आनी इतलो हाय प्रोफायल पोजिशन आशिल्लो गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्यार इतले क्रिमिनल रेकॉर्ड कितें आसतले सरकारा कडेन? सर तो जो पळय रेकॉर्ड म्हणटा तो रेकॉर्ड पुर्तुगालाचो सांगता तो. पुलीस डिपार्टमेंट गोंयचें आहा त्यामुळे सरकारा कडेन तो पुर्तुगालाचो रेकॉर्ड आसतलो हाजी काही हे ना, रिक्वायरमेंट ना. परमिशन मागल्याचो रेकॉर्ड ना आमचे कडेन. दॅट मीन्स देर इज नो परमिशन आस्क्ड फॉर. आनी रेकॉर्ड तूं सांगता पळय कसलो तो कन्झर्वेटोरिया दोश रेजिस्ट्रॉस सेंट्रल दी लिस्बॉन हो रेकॉर्ड पुलिसे कडेन आसचोच ना कारण दॅट इज रिलेटेड टू पोर्चुगल गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, आता हिंगा तिसरे विचारलां whether the rules permit the officer to undertake such decision without prior permission of the government and action the government has taken on the above complaint. Speaker sir, it is under examination. Speaker sir, माके कुछ कौन जाए? As per CCS conduct rules of 1964, permission is mandatory. माके कुछ कळपा जाय सरकारा खबर आहा या ऑफिसरान ही सगळी परमिशन घेतले नाही प्रायर टू पुर्तुगालाक रजिस्टर करपाची प्रोविजन CCS रुलान कांयच ना. परमिशनाची कसलीच हे ना प्रोविजन. स्पीकर सर, एक ऑफिसर पुलीस ऑफिसर CCS रुल्स आहा पळय तांच्यांनी केन्ना इमेजिनूच करूं ना की एखाद्या मनशाक दुसऱ्या राष्ट्रान खंय तरी आपलो बर्थ रजिस्टर करपाक येता. हे CCS सर्व्हिस रूल जे आहा पळय तांच्यांनी केन्ना भितर इमेजिनूच करूं ना. त्यामुळे ताका प्रोविजनूच ना भितर अशें परमिशन दिवपाची. ना स्पीकर सर, हिंगा एक ह्या सभागृहांतलो एक MLA सर स्पीकर सर एक कंप्लेन करता चीफ मिनिस्टराक व चीफ सेक्रेटरीक. म्हाका दिसता हेजे सारकी चौकशी सरकारान इवन दुसऱ्या देशांतल्या सरकाराक हेजी इन्क्वायरी करपाक गरज आहा. कित्याक ऑफिसर थंय असली गोश्टी करता आनी म्हाका दिसता एक ऑफिसरान आपली पासपोर्ट पासून एप्लाय करता जाल्यार गव्हर्मेंटाक ऑफिसरान परमिशन घेवपाक जाय. आनी त्या पासून हिंगा सिरियस कंप्लेन आहा. एक लोकल MLA गेले कंप्लेन आसतना म्हाका दिसता सरकारान दुसऱ्या देशात सरकाराक बुडोवन विचारपाक गरज आहा हो रजिस्टर केला ना केला ते. स्पीकर सर, 22,000 गोंयकार म्हज्या म्हायती प्रमाणे, म्हाका परफेक्ट आंकडो खबर ना, एस्टिमेटेड सादारण 22,000 गोंयकारांनी आपलो बर्थ पोर्तुगालान रजिस्टर केला. आता ताज्या मुळे ताजी इम्प्लिकेशन कितें हे अजून पर्यंत कोण काय सांगू शकत ना. कारण बर्थ रजिस्टर केलो म्हणजे ताजे नॅशनॅलिटी गेली अशें जायना अशें म्हजें स्वताचें मत. ताजेर कायदे पंडीत कितें ते ठरयतले, कोर्टां ठरयतली अल्टिमेटली. पण बेजीक मुद्दो जो आसा तो व्हेरी सिंपल आहा. एका विशिष्ट परिस्थितीन गोंय लिबरेट जाल्यामुळे, गोंयचें स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यामुळे जे कोण त्या पॉयंटाक जल्माक आयिल्ले गोंयान ताजे पयलीं, कारण भारताचें स्वातंत्र्य 47 मेळ्ळें, गोंयाक 61 मेळ्ळें, ताजे पयलीं जे कोण जल्माक आयिल्ले ते पोर्तुगीज सिटीजन आशिल्ले. तातूंत भितर हांवूय येता त्या पॉयंटाक. बट 1962 जी ऑर्डर आसा गव्हर्मेंटाची ती ऑर्डर व्हेरी क्लियर आसा. दॅट ऑर्डर सेज दॅट इफ समवन वॉन्ट्स टू रिटेन हीज ओरिजिनल कितें म्हणटा तें तुजें सिटीजनशीप जाल्यार ही हॅज टू अप्लाय विथीन 30 days. इट इज अ नेगेटीव ऑर्डर. दॅट मीन्स इफ समवन डज नॉट अप्लाय विथीन 30 days he naturally automatically became Indian citizen. That is as per the order which is issued. त्यामुळे जे कोण 1961 पयलीं गोंयान जल्म जाला किंवा ज्यांचो बापायचो, आज्याचो, आवयचो जल्म गोंयान जाल्या, they have automatically become Indian citizen except where someone has opted out himself. नॉर्मली ही ऑर्डर उलटी आसता पण गोंयान ते करणे शक्य नाशिल्लें. सगळे जाण वचून सिटीजनशिपीक अप्लाय करूंक शकनासले म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्या वेळार जी ऑर्डर